पयलीं मनीसपण मागीर राजकारण ही खासियत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची। कोंकणी लेखक पुंडलीक नायकान दिगंबर कामतीचेर बरयल्ल्या नव्या पुस्तकाचो हो सार। शुक्रारा पुस्तकाचे प्रकाशन कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष सुरेश आमोणकरान केलें। शुक्रारा दिगंबर कामत 65 वर्सांचो जालो। ताच्या वाडदिसा निमतान ताच्या 65 वर्सांच्या प्रवासाचो सार मांडपी पुस्तकाचे प्रकाशन मडगांवां जालें। ह्या सुवाळ्याक गोंयच्या वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी हजेरी लायिल्ली। दिगंबर कामत हो पयली मनीसपणाक दाद दिता आणि मागीर तो राजकारण करता। तर आज इतके लोक जे हांगा जमल्यात पळय ताजें कारण तेच आसा। आणि दिगंबर बाबाचे कांय ग्रह फाटीं सारके नाशिल्ले आणि आता ते मातशे लागीं लागीं येत आसात आणि आता इलेक्शन लागीं पावला आणि म्हाका दिसता की आणि 2-3 म्हयन्यांनी तुम्ही हांगा परत जमतले मुख्यमंत्री म्हणून अशें म्हाका दिसपाक लागला। दिगंबर बाब हो फकत राजकारणी न्ही, राजकारण, समाजकारण आणि संस्कृतीकरण कल्चर ह्या विशयान रुची आशिल्लो मनीस। ज्या मनशाक फकत राजकारण करत दिसता न्ही तो बरो राजकारणी न्ही। हांव मानता ज्याका लागीं पत्रकार, लेखक, विचारवंत आणि संस्कृतीतले फुडारी जे लागीं असतात लिडराक तो खरो लिडर। आणि त्या नदरेन म्हाका दिसता दिगंबर कामत हो गोंयांतलो एकमेव असो परिपूर्ण लिडर। दिगंबर कामत बीजेपी काँग्रेस, हांव बीजेपी काँग्रेस, काँग्रेस बीजेपी मायंग अशे रितीन आमी पॉलिटिक्सान फुडें सरल्यात। पण बाबू आजगांवकर जंय गेला थंय प्रामाणीक रावला, हागूना आनी काम केलें असो दिगंबर। हांव म्हज्या मतदारसंघांतली म्हाका आठवण एक हांगा बरयल्या। ज्या मतदारसंघाक हांव जेन्ना म्हणजे वावुर्ला सारख्या गांवांक 2003 तेंचे कडेन विनंती केल्ली की वावुर्ला सारख्या गांवांक 3 किलोमिटर चलत वचपाक पडटा, इतली वर्सां थंय लायट ना। हांव तेन्ना विरोधी पक्षाचो आमदार, पण तेमी ते विरोधी पक्षाचो आमदार म्हूण न पळयता म्हजे बरोबर चलत थंय वयर गेले वावुर्ला गांवांक आनी तेमी स्वता ती लायट पेटयली। 50 वर्सांनी तांकां लायट त्या गांवांक मेळ्ळी। दिगंबर 65 वर्स जाले दिसता उबरा रे दुर्गाचो दा कित्याक तेगेले एक्सरसायज खूब करता जायते आमचे एक्सरसायज बी लागना। हांव सकाळ उठलो लोकां बारा गेलो कांय ना मजमट जाले बरो। सो तेणें 65 इयर्सान खुबशें काम केलें। आमी दोगांयनी बराबर रावन जायते सरकार घेवले, जाय सरकार घडले। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर।